सगळें खबर आहा तो उदका पासून जाता. हें कितें आपलें तें हें जाता पळय रे डट आसता मलेरिया बी जाता तें सेपरेट पार्ट. आता हें ऑल ओवर इंडिया गुजराताक सून रायगड आमचे रत्नागिरी कारवार हे सगळ्याक जाल्या. तेच्या बदलेक आमच्या डिपार्टमेंटान लास्ट वीक ऑफ जुलाय ऑलरेडी जेटी क्लेम केल्ली. डॉक्टरांकूय येयल्ले ते रावन फक्त तेंच्यांनी तेजे सॅम्पल चॅक करून ब्लडाचे ते फाटीं फुडें केले आनी केल्या उपरांत ते ट्रेसूय जाले ट्रिटमेंटूय स्टार्ट जालो. जेन्ना ते येयले तेन्ना भरमसाट तेंच्या हितून फ्लरिड्स जालें. ते डिपार्टमेंटाचे जेट्टी जालां अशें ना पूण जेन्ना कळ्ळें फास्ट मुवमेंट केलो इट आतां सगळें क्लियर जालां. क्लियर जालें म्हणटा तूं? आतां अजून एकूय गांवांना ऑलरेडी काल त्या दोतोरांनी दिला भायर 2-4 केसी आहा त्यो आतां ते ना. कारण हे जे पळय आहा रे सॅनिटरी पॉयंट ऑफ व्यू एक जालें आनी ती सॅनिटरी पॉयंट कसो तुवें थ्रू उदकांतून केल्लें. आतां एज ए फिशींग इंडस्ट्री आमी म्हणटा की आमी आमचे जेटी जाले आमच्या हितून लोकांक त्रास जाले आमी ते कन्सर्न आनी आमी ते कन्सर्न आसल्या कारणान आमी ते हँडल केला. ओके. आतां ज्यो तेंच्यो दुसऱ्यो ज्यो मागण्यो आहा त्यो ऑलरेडी जेन्ना हांव बिजी उरलो आनी चतुर्थीक हांव येवंक पावना तेन्ना सीएमान इन्फॉर्म केलो अशें आनी ते सीएम तुमी मातशें करा विजीट. सीएमान विजीट केलें तेंच्यांनी ग्रिविनन्स दिलें आनी ग्रिविनन्स दिल्या उपरांत थंय लोकल आमचो मिनिस्टर ताकाय घेवन गेले आनी ज्यो कांय गोश्टी तेंच्यांनी सांगल्यो इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. इट इज नॉट रिलेटेड टू फिशरी. नाही फिशरी डिपार्टमेंटाचे प्रॉपर्टी ना आनी ते कॅप्टन ऑफ बोटी मोठे बोटी आहा चार तो कॅप्टन पडल्याच्या हितून आसा न्हू. तुमी खंय दिसोंक ना थिंगा? अरे आतां सांगता थंय आहा आयकून उलोवंक तेन्ने हांव घरान एकटो आमगेर गणपती आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे 5व्या दिसा जे दिसा गणपती घरा पावयता आमी त्या दिसा आमकां शेजाऱ्यांक 2-4 लोकांक हाडून वाडचें पडटा. तेंचो सत्कार करचो पडटा. सत्कार म्हणजे आदर करचो पडटा आनी त्या खातीर हांव एकटो आसल्या कारणान हांव कोलवाळसून धांक वचून कुटमणसून हांव घरा 2-3-4 पासून पावूंक शकना. सो आफ्टर ऑल म्हाजो सुपिरियर कोण आनी गोंयचो हेड कोण सीएम. तो सीएमान ते सिरियसली घेतलें की आमकां जेटीरूच न्हू ते भायर कोणाक त्रास जावंक जायना म्हणून ते सिरियस घेतलें. पण आनी एक विशय आयकून तरी ते घेतल्या उपरांत आनी म्हाकाय सांगलें की अशें आहा. सो ऑटोमॅटिकली जालें. मागीर जेन्ना प्रश्न येयलो ते बोटी काडपाच्यो सॅनिटरी करपाच्यो पोल्युशन जावंक जायना तेन्ना त्या खातीर तूं जें उलयता ते आमचे मिनिस्टर एनवायरमेंट पोल्युशन बोर्ड मिनिस्टर तेणें ऑफिसरांक मिटींग घेतली नॉट सायड ऑफिसरांक मिटींग घेतली आनी त्यो जेट्टी ज्यो आहा बोटी ज्यो आहा आनी टॉयलेट बी कशें प्लेस करपाचें तेजेर डिस्कशन केलें आनी तेज्या बरोबर डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की एरिया सर्वे कर म्हणून आमची एरिया जी आहा सर्वे कर सो दॅट तेंच्या मागण्या एकदां ते कितें तें समक्ष वेवस्थीत करुया. सो एज पर इन्फॉर्मेशन कितली डेथ जाले आसतले हांवें पासून? थंय आमकां सांगलें गोडान मोदर 5 जालां म्हणून सांगलें आनी ऑन द स्पॉट जेन्ना जालें ते सीएमान सोमतेच तांकां कितें इंटेन्सीव दिवचे इन्सेंटिव्स दिवचे ह्योय डिक्लेअर केलो. तोवूय आमचो प्रोसेस आहा आनी सीएमान रायट टायमार रायट पद्दतीन ते सोक्ष मदत करता. वाय दे वर नॉट प्रोवायडेड वीथ दॅट बेटर टॉयलेट्स? तुमी सेन्सराचे टॉयलेट्स घालता म्हणजे ताका लायट चलना उदक चलना पूण आमदार सांगता पळय बेटर टॉयलेट्स ऑलरेडी आसा. कितले आसा? पळय 20 आहा. तेंचे प्रॉब्लम कितें आहा जेटीर गेल्यार काय नांव नको जेटीर ते टॉयलेट पळय ते कितें म्हणटा आमकां टॉयलेट जेटीर जाय. टॉयलेट एक थोडे डिस्टंटार आहा. आतां जेटीर उदक आसता ते जिरवून बीन जायना तर ते जेटी देगेकूच तांकां कशें जाय एक 20 मिटर 25 मिटर 50 मिटर वर्करांक जाय आनी तांकां फूड चलोवन वचचें पडटा. तें चलोवन वचूंक नाका म्हणून ते हितून वचना. सो टॉयलेट आहा दे आर नॉट युजींग इट आनी सामो कमी पडों शकता पूण आसा दे म्हणटा आमकां लागीं जाय. आतां तेंचें प्रोविजन तेंचे कडेन अंडरस्टँडींग केलां तांकां रिन्युएबल दवरला आनी तेंचे पयशे ते फारीक करतले. सो तो प्रश्न आतां सुटलो. आनी अनेक विशय म्हणटा पळय तो इतलीं वर्सां तिका बोटी स्क्रॅप कश्यो आसा त्यो कित्याक काडून सी आमची गव्हर्मेंटची जेट्टी जी आहा ऑल ओवर गोवा ह्यो जेट्टी सदांच स्टेक होल्डराच्या कस्टडीन दिता. ज्यो सोसायटी आतां हांगा मांडवी सोसायटी आहा शापोरा आनी खंयची वास्को तेंची आनी ह्यो जेट्टी ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मेंटेन करपाक तेंचेच कडेन दिता. साम हांव
तेंच्यांनी कितें तरी तेंच्या भितर प्रॉब्लम जालो दे हॅड गॉन टू द कोर्टांसून परत आमकां गव्हर्मेंटाक सांगलें की ती तुमी मेंटेन करा तुमच्या ताब्यान घ्या आनी तशी करून ते आमच्या ताब्यान सो एक्चुअली आमी तेंकाच दिता. आतां तशें जाल्या कारणान तेंच्यांनी जेणे पळय बोटी वाडल्यो पिड्ड्यार जाल्यो थंय दवरले. आतां तो प्रश्न सुटला. आतां तांकां 7 दिसाचो टायम दिला. थोड्यांनी ऑलरेडी काडूंक स्टार्ट केल्या. तुम्ही फायन मारता विथीन 15 दीस काडटा. तूं सजमोंक ना. फायन कोणाक? जो मनीस समज जेटीर आतां फुडें पार्क केलो आनी तेणें 1-2 दीस बंद केली, थंयच बंद दवरली आनी बाकीच्यांक अडचण केली जाल्यार तेका फायन. ओके. Who is responsible for this outbreak? Who is responsible for this outbreak? कोण responsible? जे मनीस कोणाक इफेक्ट जाला जे खंयसून घेवन येयला ते रिस्पॉन्सिबल. सी बोट ओनर्स कित्याक ती आउटब्रेकाक रिस्पॉन्सिबल आउटब्रेक कशें आहा पळय आउटब्रेक कुटमन जेटीरूच जालें. बाकीचे खंयचेच जेटीर जावंक ना. मोबायल थंयसरूच बाकी खंय गोंयांत आनी जावंक ना. त्या जाग्यार पळय वर्कर्स खंयसून येयल्ले. वर्कर्स जे 1 तारखेक स्टार्ट जाला ऑगस्टाच्या म्हणून वर्कर त्याच दिसा येयले न्हू रे. ते घेवनूच येयले. ते घेवन येयले ते इफेक्ट येयले. सी 1 तारखेक आमचो सिजन स्टार्ट. 1 तारखेक ते 5 तारखेक ऑगस्टाक बीन ते येयले आनी ते तेंच्या भितरूच फ्लरिश जाले. ते बोट ओनरांनी घेवंक ना, ते लोकलांनी घेवंक ना आनी आमच्या डिपार्टमेंटान घेवंक ना. पूण तेंच्या भितर जे पळय जालें ते फ्लरिश केलें. तेंचे तेच सांगता न्हू कारवार कोण काम करी पळय ते कारवारसून घेवन येयला म्हणून. म्हणजे कारवार आनी हांगा नाजाल्यार आमचे खंयचे जेटीर ना आनी रत्नागिरीक आहा. गुजराताक थोड्या प्रमाणात आमी इन्फॉर्मेशन घेतलें. म्हणजे हे लोक जेन्ना बिहार ओरिसा खंयचे कामगार येयले हेंच्यांनी ते कॅरी केलें. पूण आउट ऑफ वे आमच्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान सीएमान डायरेक्शन दिल्या उपरांत सगळें अंडर कंट्रोल येयलां देवाचे कृपेन. आमकां भयाभीत आसलो इतकोच की हो पॅन्डेमीक आमच्या गांवांत वचोंक मेळना. सोण्णां आसूं चिंचणे आसूं हे इफेक्ट जावंक जायना. हें आमकां चड हें जातलें आनी ऑटोमॅटिकली वी गॉट दॅट इट इज अंडर कंट्रोल. सर तुम्ही म्हणता की जे इल्ले वर्कर इथे त्यांच्यानी कॅरी करतात पण हे जे डिसीज आहे ते लोकल ह्याच्यामुळे हे जातात आणि त्याची इन्फेक्शन जातात. सी सो हाऊ यू कमेंट ऑन दॅट? तेंच आतां उलयता म्हळ्यार जो डिजीज आसा तो वॉटरबॉर्न डिजीज उदकांसून येता. ते जेटीर खंय बोटी आहा आनी कितें घाण आहा हेजे वरून जळारी जाल्लो डिजीज न्हू. हे लोक आमची जेटी 1 ऑगस्टाक स्टार्ट जाता. 1 ऑगस्टाक स्टार्ट जाल्या उपरांत हे लोक मायग्रंट वर्कर्स येयले आमच्या गोंयांत. वर्कर्स भायरसून येयल्या उपरांत त्या जाग्यार कोण कारवारसून येयले त्या जाग्यार जे लोक येयले कोण तरी येयले 5-10 लोक खंयचो तरी काम करून आनी ते थंयचे थंय फ्लॉरिश जाले. हो जेटीन आनी खंयचे जेटीन जावंक ना मोबायलाक थंयच जालें. पूण एट द सेम टायम बारीक तर तुमी गेले इतिहास रत्नागिरी जाला गुजरात संपर्क जाला. सो हे काम करपी हांगा ते सगळ्याक आहा तांकां खबर 1 तारखेक हांगा. सो त्या 5-6 म्हयन्याक ते खंयचें तरी काम केलें तें घेवन येयल्या आनी तें घेवन जेन्ना तेंच्यांनी पळय सॅनिटरी हे आमचे संडासाचे बीन हे सगळें पाणी बिणी सारकें पळोवंक सो तेंच्यांनी कॅरी केलें. जेन्ना आमी सिजन स्टार्ट करता तेन्ना आमी डिपार्टमेंटा हेल्थ डिपार्टमेंटाक एक रूम दिल्लो आहा. एक दोतोराक आमी लेटर बरयला सगळ्या एका ऑगस्टाच्या पयलीं 1 तारखे पयलीं सगळ्या जेटीर तपासचें म्हणून आमी ऑलरेडी लेटरां दिल्लीं आहा आनी अकॉर्डिंगली ते लोक येयले. ह्या लोकांनी सॅम्पलां तयार हें करूंक ना टेस्ट करूंक ना. ह्या आतां आमच्या लोकांनी ती मागीर केल्या उपरांत ट्रेस जाले तेन्ना मागीर फोर्स करून तेंच्यांनी ट्रेस केलें. सो तुम्ही एका हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल म्हणटा? बाबा हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्धा त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ती. ते रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजे बोटीर वचून आनी खंय वचून चॅक करूं शकता. बिकॉज मायग्रंट आयकून तरी जेन्ना मायग्रंट येयले तेन्ना मायग्रंट जे ओनर आसा जावं कोणागेर रावता तेंच्यांनी ताका ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट जेटीरूच आहा आमचे वचपाची गरज ना खंय न्हू तेंचे थंय चॅक करता. बोटीकारांनी बोटीर येता आसतना ताका हेल्थ चॅक करून द्या. बोटकारांनी करून ते तुमी डिसायड करा. पळय जेन्ना वर्कर येयले एकल्याक पासून ट्रेस जाले जाल्यार त्या लोकांनी जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय. ते बाबा हें अशें जाता जाल्यार आमी जबाबदारी घेवंक जाय म्हणून. हेका सरकार एके कडेन डिपार्टमेंट एके कडेन सगळे एके कडेन आहा. तुमच्या भितर तुज्या घरांत कितें जाता तें तूं सांगितलें ना आमकां कशें मेळटलें. ना पूण आतां एक खंयचो वर्कर तो रेस्टॉरंटान लागून तर काम करतलो जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट FDA तेजे हेल्थ चॅकअप करता मेडिकल चॅक. सो तशें फिशरी FDA पळय FDA चॅक केलें कळ्ळें उपरांत चॅक करतले.
पूण ते आधी चॅक करना काय म्हणटा पावच्या तशें कर- ते करतात सी FDA इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, डोंट कन्फ्यूज. आमचे डिपार्टमेंट पूण तेंचे health certificate जाय न्हू तेका. घे मरे. तूं आतां रिपोर्टर आहा, हांगा येयलाय, हांगा कोणाचें कांय ना, आनी तूं फाल्यां म्हणटा हांगा इफेक्ट जालो, कशें जातलें? तर ते जे आयकल घे ज्या टायमार आमच्या डिपार्टमेंटाक एक रूम दिलो हेल्थ डिपार्टमेंटाक, ते लॅब आमचे पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टर येवन ते विजीट करता सकाळ पासून. जेन्ना तुजें स्टार्ट जाता जाल्यार कोणाची जबाबदारी कोणी घेवंक जाय तपासपाक ब्लड सॅम्पलांनी. तुका जालें 1-2 ट्रेस जालें, तुमकां कळ्ळें, तरी तूं बाकीच्यांक सांगा न्हू टेस्ट करा म्हणून. सो कोणाची फॉल्ट? हां कोणाचे आतां बोटकाराची fault बोटकाराची government responsibility ती. ती कोणाची फॉल्ट आसा तुमी तर थोडे डिसायड करूंक जाय. आमी आमकां रिप्रेझेंटेशन कितें दिलां पळय की टॉयलेट आतां ते आमकां रिलॅक्सेशन दिवचें सी म्हणून. आतां जे हे पॅन्डेमीक म्हटल्या उपरांत 13 तारखेक डिपार्टमेंटान आमच्या तांकां मोठ्यो बोटी आहा तांकां 2 करचे, हे आतां 1 करची ही दिल्या. आनी म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट मांडोय फिशरीज मार्केटिंगाचे येयला. आतां कशें आहा बोटी जेन्ना बंद उरता आनी आतां स्टार्ट करता, आतां इतके नंबर आहा पळय तेंचो, त्या प्रमाणे जे आमी कंडिशन केलां आत्ताच्या घडीक स्टार्ट करपाक जायना, कारण आतां सिजनाक ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आतां तेंचे कडेन कामगार येयल्या, सो ते कितें म्हणटा की आमी करतातूच, आमकांय कळ्ळें की आमकां जाय, आमी ते मेनटेन करूंक जाय, सो आमी करताच, पूण आमकां थोडो टायम दी म्हणून, आमकां थोडे स्पेस दी. कारण जर ते लाकड हेजी बोट आहा जाल्यार ते कंपनी जाता ते येवपाक बोटी बंद दवरून ते करचे पडटले, आनी ते इतके बेगीन फास्ट जावंक शकना. जेन्ना इतकी वर्सां आहा तेन्ना आमकां थोडें रिलॅक्सेशन दिया, आमी ती हें करता. कितलो टायम दितले तुमी? आतां आमी थारायला दिवचें म्हणून एक कमीत 4-5 म्हयने दिवंक जाय. कारण कशें आहा बोटी इतक्यो आहा इतके ते फास्ट काम करपाक जावचें ना तितकें, ते आमीच चिंतूंक जाय. अनेक गजाल की तुमी तांकां टॉयलेटीचेर रिलॅक्सेशन दिवपाची तयारी दवरल्या, बट तेंचे जेटीचेर खुबशे जेटींचेर टॉयलेटूच ना. गुडमन जेटीर टॉयलेट ना, वास्को जेटीर टॉयलेट ना ना. ना जेटी बीन टॉयलेट पळय कशें आहा. आतां आमी टॉयलेट ना म्हटल्यार जायना. जेन्ना जेटीक तुज्या दिता आनी तूं ते आमकां जेटी टॉयलेट ना म्हणटा तें सेपरेट. तुमी धंदो करता सगळें करता तुमी ओग्गी रावले कशें जातलें? हांगा आमी पयलीं 50 केल्ले, साम हांव कित्याक त्या कारणान ते रिटर्न येयल्या, परतूय आमी कितें केलां आनी 50 बांदचे म्हणून. दॅट इज परमनंट. Sir, but one more thing is that would you go as per the directives of health department, because health department has certain norms, regulations घातलेले आसा तुमकां. बाबा हें जायना जाल्यार नेक्स्ट टायम आनी कितें जावंक शकता. न्ही ते सी हेल्थ सो फाल्यां हें सांगता तें सांगता ना जाल्यार तुमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर हेल्थ पळय आहा तेंच्यांनी डायरेक्शन दिलें, आमी फॉलो करूंक जाय. साम हांव आमी हेल्थ डिपार्टमेंट SOP दिली जाल्यार आमी ती निग्लेक्ट करूंक शकना. आनी आतां जे बोट ओनरांनी हे मंडळ फिशरी तेंच्यांनी हांवें तुमकां प्रेसूय दिला आसता. सो तो तेंचो सिरियस विशय कसो आहा. नुस्तें म्हणजे कितें तें गोवा टू बॉम्बे, बॉम्बे टू आनी खंयची ट्रेन गावली परमनंट चलता अशें ना. नुस्तें त्या टायमार गावता. आत्तां 2 म्हयने गॅप जाल्या उपरांत आतां जें नुस्तें गावता 3 म्हयन्याचें हो तेंचो 1-2 म्हयन्याचो सिजन. सो आत्ताच्या आतां तांकां जे आमी तो फोर्स केलें पळय जाल्यार तें तितकें बरोबर जावचें ना. नॅचरल जस्टीस म्हणून थोड्या प्रमाणान आहा तो आमकां तांकां दिवकूच जाय, आनी ते सांगलां की आमी करता, पूण आमचें दिया गुडमन जेटीर ती कितली केसीस मेळ्ळे टोटल आनी कितले रिकवरी जाले? न्ही आतां नील पयलीं जालें 100 क्रॉस जाले 150 पूण इट इज ओके आतां नील. आतां नील आतां ऑलमोस्ट नील जाला. आनी एकूच ते जेटीर. आनी परत हांव कितें म्हणटा की तो जालोय पळय पॅन्डेमीक ते उदकानसून येयल्ले. हे आमचे जेटी बोटी आहा मस्किटोज आहा हेजे पण न्हू. मस्किटो डेंगू तुका मलेरिया हे आमचे कडेन ते क्लिनलीनेस ना. भायल्या कामगारांक लागून आयले ते. भायल्या कामगार ते 1 ऑगस्टाक कामगार भायरसून येयले, ते कामगार ते घेवन येयले आनी तेंच्या भितूर स्प्रेड. पूण ते येवच्या पयलीं रुटीन वर्साच्या वर्सा थंय हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे जेटीर येता आनी ते ऑलरेडी जॉयन जाल्ले, तांकां रूम सुद्दां दिला आमचे कडेन. पूण तेंच्यांनी जी तेंची आपली टेस्ट करूंक जाय जाल्यार कोणी ते हें करूंक ना. आता हेजे फुडें तुमी काळजी घेतली कितें टेस्ट करपाची म्हणजे तपासणी करपाक न्ही ते आमी त्या आतां बोट ओनर आहा पळय तांकांच डायरेक्शन दिता. आनी
तेंच्यांनीच आतां तेंचे हेल्थ कार्ड बीन जशें आतां इंडस्ट्रीन बीन आमी हेल्थ कार्ड करचें म्हणून तांकां आमकां ते पद्दतीन तेंच्यांनी स्टाफ जो हे वर्कर हाडटले बोटी तेंच्यांनी हेल्थ कार्ड कंपल्सरी करूंक जाय. तेका ह्याच्यावर पयलें नासलें तशें हेल्थ कार्ड सी असले नासले ते बोटवाले बाबा आपलें काम आसूंक जाय आसलें. सो दे आर वर्किंग इन द वन ऑफ द फूड डिपार्टमेंट कित्याक तेंच्यांनी रेड करून ते गावप हेल्थ कार्ड चॅक करप हे हेल्थ सेंटराची तुमचे न्हू. ना पूण तुमच्या डिपार्टमेंटान कंपल्सरी रेजिस्ट्रेशन घालूंक जाय द पर्सन वर्किंग विथ द फूड आयटम तेका हेल्थ चॅकअप आसूंक जाय म्हणून. जे हेल्थ कार्ड आहा काय नांव वचपाक पॅरेगेटीव आनी ऑथॉरिटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सेंटर तेंच्यांनी खंयसरूय वचून ते कार्ड आहा तांकां फायन दिवपाक तांकां अधिकार आहा सगळ्यो गोश्टी आहा. आतां तेंच्यांनी करूंक ना आतां हांगाय करूंक ना जाल्यार आमी आतां ते विचार करता की So you hold health department responsible. तेणी करूंक ना. आमी कोणाकूच ना. रिस्पॉन्सिबल ना, घेना. सर आतां सी पळय एक्सायजान एक रेस्टॉरंट आहा सो एक्सायजान तेका रुल्स एंड रेग्युलेशन घातलेले आहा हेल्थ चॅकअप आसूंक जाय. आयकळे बाबा तूं आतां इतलो रिपोर्टर बरयता लक्षान घे FDA कोणी करप तेणें करप FDAन करप ते आमी तेका कर म्हणून आमी कित्याक सांगप. Sir, पण तुमचे ते department- department so you hold them आयकळे responsible. तुमचे ऑफिसर विजिट करना जेटीर वचून बाबा. अरे आमचे ऑफिसर जेटीर हॉटेलान येते न्ही खाता ते हो, example दिलं तुका. एक्झाम्पल दिला तुका म्हणजे हॉटेलांक सी बाबा रिस्ट्रिक्शन आयक आहा. रे एक्झाम्पल कसलें सो तशेंच फिशरी डिपार्टमेंटाचे पळय आहा काय आयक फिशरीज डिपार्टमेंटाचे जे आमकां रिलेटेड ते आमचे कायदे वायोलेट करता जाल्यार आमचे ऑफिसर वयतले. आमचे कायदे जे फिशरीज आहा ते तुजे FDA करता तेजे कायदे आमचे वचूंक शकना हेल्थाचे आमी वचूंक शकना. पूण एज ए फिशींग इंडस्ट्री आमच्या डिपार्टमेंटान जबाबदारी घेतल्या की हांकां खंयच्या हेल्थच्या वयच्या पेक्षा आमचे कडेन दोतोर हाडून दवरले. ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय ह्या दिसांनी रस्ता पळय मालपेच्यो बोटी इलिगल फिशींग करता सगळे गोंयकार जे ट्रॉलर्स आहा ते रेज कन्सर्न ते म्हणटा आमकां नुस्तें मेळना आनी ते इलिगल गोंयकारांक खंयचें नुस्तें येतलो सी आतां तेजे खातीर म्हाका दिसता हायकोर्टाचें डायरेक्शन दॅट इज सेपरेट. आतां आमी एक टीम सँक्शन केल्या जाल्या एक डेप्युटी डायरेक्टर 2 सुपरिटेंडंट 1-2 PI पुलीस ही टीम ऑलरेडी एस्टॅब्लीश जाली आनी ती एस्टॅब्लीश जाली की आतां ते आपूण रेडी मारून स्टार्ट करता. रेडी खंय दर्यान स्पीड बोट हाडली. बोट घेवन ते करतले. तुमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर If I remember, तू 2 आमी वर्सां वेवस्था करतले. If I remember, तुम्ही 2 वर्सां जाली कोस्टल पुलिसाची बोट हाडपाक ट्राय करता. If I am not mistaken. If I नाही remember. कोस्टल पुलीस सेपरेट हा. आमची तुम्ही बोटी- मागलेले म्हणा आमकां पळय आमी कोस्टल पळय आहा हे पळय रे कोस्टल आहा पळय साम हांव आमकां तांकांय रिक्वेस्ट करचो पडटा आमच्या स्टाफाक घेवन वचून आमची सी ते मशीन एक एकदां आमची आसली पासून बंद पडटली आनी आमी कोणाची भाड्या घेतली बंद घेतली जावं आमी कोस्टल पुलिसाची घेवंक जाय कोस्टल हेजी घेवंक जाय वी हॅव टू कॉर्डिनेट वीथ देम. पूण हो स्कॉट तुजो आतां दर्या जमनीर रावतलो दर्यान वयतलो दर्यान आनी ऑलरेडी वयताले आनी आतां वयतलो. आणि हेजे फुडें मालपेची बोटी हांगा येवन फिशींग जावचें. सी जे कायदे वायोलेट करता ते करताच पूण तांकां धरप तेंचे हाडप चड केसी जातले तरेचे. जातले. कारण काय ना जे आत्तां कोण रापणकार येयले तेवूय सांगा मालपेची बोटी आमी देतले कशें आहा आमचे कोस्टल लँड जाला पूण ते अशें करता करता आमच्या हितून पावता तांकांय कळना तो मुद्दाम येता दॅट ऑल्सो आमचें कितें जाता दोडामार्गा जावं तुजी हांगा कोल्या गेटी ना न्हू ही म्हाजी हे तुजी ना हो दर्या चलता भोंवता येता सो ते येवंक जायना तेजे आमकां विचार आहा तो करता. फायन कितली आहे तांकां खंयच्या जी इलिगल ते हाडून कन्फ्यूज करूंक जाय आमी ऑप्शन करूंक जाय ऑप्शन केल्या उपरांत ते पयशे जाले आनी ती केस मागीर परत कोर्टाक घालता. आतां कितले फायन आता दिले? फायन सध्या फाईन किती स्टेटस किती आहे? नाही फायन आमकां केशी म्हणजे कितले फायन दिले तर आतां पण कितले कुठले तुम्ही फायन दिले? कारवाई झाली आता पूण आमी हाडले परवा बीन तुमकां खबर आसा हांगा रत्नागिरीच्यो बोटी धरलेल्यो ते हाडून जेट्टीर आमी ते ऑप्शन करूंक जाय ऑप्शन केल्या उपरांत त्या ऑप्शना प्रमाणे आमी कोर्टाक घालूंक जाय कोर्ट त्या प्रमाणे 5% फायन करून मागीर कितें आहा पळय ते डिसिजन. दुसरो विषय आता स्ट्रेक येता तुमी ते डिसिजन घेतलो अजूनही पूर्व सगळे खूप कडे दिसती नाही पडटा. ते आसतात आमी चालूता स्टेक एक्शन कितले कडेन घेतला तुमी? सी पळय परत आमी तेंच उलयता डिपार्टमेंटान ना सगळ्या ऑटोनॉमस बॉडी म्युनिसिपालिटी पंचायती खर्च आमी करता तेंच्यांनी टाय अप करूंक जाय गोशाळे कडेन
गोशाळे कडेन मोबायल व्हॅन्स आहा तेंचे कडेन मनीस आहा ते सांगले उपरांत त्या जाग्यार येता आनी ते लिफ्ट करता आनी ते लिफ्टींग सुद्दां आनी इंजर्ड जाले कितें जालें सगळो गव्हर्मेंट पयशे दिता सो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ ऑल ओवर गोवा खंय पावना सो थोडो फार आतां इवन पब्लिकेन सुद्दां जाय जाल्यार आमच्या गोशाळेचो नंबर दिवं येता पब्लिकेन पण कन्नड करून दिता फक्त ते येता व्हरून तेन्ना व्हरपाक जाय पयशे तुमी पंचायतीक दिता न्हू ना आमी आतां दिता आमी ना आतां डायरेक्ट करतले पंचायती कित्याक पंचायतीसून तांकां दिलें की तेंच्यांनी सर्टिफिकेट दिवंक जाय की ही गोरवां हांगासून आमची येना आनी तो दोतोराचो आमचो वेटरनरी डॉक्टर आहा तो वचून कन्फर्म करता हे दोतोर आयलो मागीर ताका आमचे टॅग मारता मागीर दिसा प्रमाणे ताका खावंक जेवंक आहा ते आमच्या फंडांसून आमी गोशाळा इंजर्ड जाता तांकां व्हरपाक तांकां सगळे तेच व्हरता तेच व्हरता हय, गोशाळा. तांकां फक्त कॉन्टेक्ट करूंक जाय सी उखलून व्हरपाची ते जबाबदारी घेता फक्त जबाबदारी आहा ती लोकांनी सांगपाची ते ना पंचायती कित्याक सांगलेलें म्हणून व्हरपाक येयना म्हणून. येना ते हय. ना ना हे पळय शिकेरीची गोशाळा 100% येता तांकां सांगी तो तारी म्हणून आहा पळय इतको एक्टीव आहा तो येवन व्हरता फक्त कितें जाय ज्या जाग्यार व्हरता आपल्या हें काय आपलें तुवें कित्याक गेला कोणी सांगला तुका ना हे स्ट्रे केटल कोणाचे हे ना स्ट्रे केटल थंय कडेन खंयचे ते मार्काचे न्हू ना ना कोणाचे पूण ना, ते सोडल्या- रस्त्यार सोडल्या सोडटा ते. कित्याक तर तूं विचार न्हू आमकां खबर ना न्हू रस्ते- सर. म्हाका कशें आमकां विचार म्हटल्यार रस्त्यार जालें. सोडलेले आसा विदाउट रोप तांकां दोरी नासतना म्हणल्यार ती ना, स्ट्रीट स्ट्रे जालें स्ट्रे केटलाचे सांगता ते कोणाचे फाल्यां आमी उडून गेले जाल्यार जाता ती नॉर्थर्न आनी सावथर्न कमिटी केले ते हे पळय गोशाळा आहा स्ट्रेट हे आहा कितें आहा तेंच्यांनी आमकां पंचायतीन दिले टायअप केले सगळो खर्च सरकार दिता टायअपूच करता हर्षद धोंडाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि हर्षद धोंडाक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन टॉयलेटी खातीर हे केला मोटिवेट तुम्ही कितें तो हे नाही तांकां आमी एज नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे कारण आत्तां आमी सांगलें तांकां बोटी जाली सी आतां बोटीक टॉयलेट बिलेट बांदतलो जाल्यार कोणाक बिनाक घालून जाल्यार फावंडेशन हाडून खुबशे कायदे आसा टॉयलेट म्हणजे कितें आतां एक खंयचे तरी हाडून थंय बसोवपाक फ्रीज आसता तसो नासता ते वयर जालें सकयसून कितें ते प्रोविजन करूंक जाय आनी तो आतां करपी आहा ताकाय ते ऑकवर्ड आसतलें की तेणें केल्लेच आसचें चड न्हू तुम्ही आता हे म्हटलं पळय ते इतकी फास्ट जायना पण ती ऑर्डर काडली कित्याक तांकां सी जेन्ना हे पॅन्डेमीक लक्षांत येयलें अशें जावंक जायना पूण ऑर्डर काडचीच पडली आनी ना जायना आयज ना फाल्यां जावपूय इम्प्लिमेंट जावंक जाय तें तशें पण तांकां टायम दिवन तुम्ही करू शकता नाही इम्प्लिमेंट जावपूच जाय सॅनिटरी हे जावपूच जाय कारण टँकर जाता ते जावपा खातीर काडूकूच जाय पण आतां तेंचे जेन्युअन जे हें आहा विचार जाय मागणे आहा ते आमकां नॅचरल हितून नैसर्गीक रुपी सारकें दिसता कारण तें करता म्हयनो 2 म्हयने ते बंद उरप आनी ऑलरेडी हें कितें आहा परमनंट अमकेच सेल जाता अशें जायना आता तेंची ती बोट वयता पळय एक 2-4 दीस जर बोट वयता जाल्यार तेंचे जे लेबर आसा पळय तेंचे टॉयलेट खंय तेंची फॅसिलिटी कितें आतां जे पोन्नी भटणीचे ना थोड्या कडेन एक आहा ऑलरेडी जे पळय सी जे पळय 8 दीस रावता मोठे मोठे तेंचे प्रोविजन आहा हे धाकटे पळय आज सकाळीं वयता सांजचे येता धाकटे बोटी आसता तेंचे कडेन ती सोय ना पूण तेची सुयेश बाबा कोण कनेक्ट करता ते करता रांदिना ते थंय ते खंय चड रांदता सी बोट आतां आमची पासून घेशी सगळे फ्रीज बीन सगळे आसा टॉयलेट बीन आमची तशी थोड्या कडेन आहा ऑलरेडी सगळ्या कडेन ना अशें ना पूण जेचे कडेन एक आहा ताणें 2 करूंक जाय लोक जास्त आहा ओके कितले रिलॅक्स केन्ना पर्यंत तेंकां बसोवचें पडटलें टायम कितलो दितले तुमी तेंकां नाही ॲटलिस्ट आतां एक 5-6 महिने तर दिवंक जाय कित्या खातीर की एट ए टायम कोणी कॉन्ट्रॅक्टर एक 5 घेतले 5 इतके बोटी करूं शकना आनी आमी ते फोर्सूच करी जाता तर ते बोटीच स्टार्ट जावच्यो आणि सर एक काय 2 टॉयलेट ते कसे ठरयले बोटी प्रमाणे की कामगारा सायजी सी जे पर्सिंग बीन मोठे तांकां 20 कामगार आसता बाकी धाकटे आसता 5-6 आसता